Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दोन-तीनदा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट केल्ले की बाबा हे ट्रेलर आता पार्क आसता पळय तेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट दोन-तीनदा तांकां नोटीस काडलो, तांकां काडपाक लायले, पण अगेन एंड अगेन ते लायतात एक्चुअली. 2-3 वर्सां पयलीं आमचेच सेम एक ट्रक पार्क आशिल्लो, आमचो 2 लेबर फाटल्यान मारून एक्सपायर जाल्ले. आतां काल रातचे सुद्दां सेम केस जाल्ली. ट्रॉलर पार्क आशिल्लो आनी थिंगा फाटल्यान येवन ते क्रेटा एक्सिडेंट जावन ते चेडू मेले एक. अशे खुबशे केसीस आहा जे हायवेच्या सायडीन पार्क आसता व्हेकल तेजे फाटल्यान येवन मारून एक्सपायर जाल्ले. लास्ट 6 मंथ्स बॅक हांगा डॉमिनोजचे मुखार थिंगा एक सेम एक्सिडेंट जाल्लो. हांव मागता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑर ट्रॅफिक पुलिसा कडेन की हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें. ऑल द ट्रान्सपोर्टर्स तेंचे कडेन स्पेसिफीक पार्किंग आसपा जाय. अशें रोड सायड पार्किंग अलाउड ना. Companies booking these trailers, they should provide the parking space, or they should see where space is available and hire it out or buy the place and have the parking done there. Why should they park on the roads? Even organization like MPT, all the trailers which go to MPT, all the big trucks are parked on the road, on the main highways. This thing is not done. I am going to ask the police as well as my department to launch a drive where keep on booking them so that they don't feel it is economical to park on the road.